हांव डॉक्टर शिवाजी शेट, अध्यक्ष श्री शांतादुर्गा कुंभारजुळेकरीण देवस्थान। दर वर्सा प्रमाण अंदूच्याय वर्सा आमच्या देवळांत गणपतीची प्रतिष्ठापना जाल्ली आसा। ही परंपरा आयज तागायत जवळ जवळ 500 वर्षांपेक्षा जास्त ही चालत येयल्ली आसा। ह्या वर्सा म्हणजे अंदूच्या वर्सा कोरोनाची लागण कोरोना सारको महारोग पसरल्या कारणान ह्या वर्सा आमी सांगोड रद्द केल्लो आसा। कमिटीन हो निर्णय आसा, तशेंच सरकारचे जे निर्देश आसा त्या प्रमाणे आमी ह्या वर्सा सांगोड करूं शकना। त्या प्रमाणे आमी सांगोड सर्वसंमतीन लोकांच्या संमतीन तशेंच महाजन आनी कमिटीचे मिटींग घेवन हो सांगोड रद्द केल्लो आसा। ह्या वर्सा अंदूच्या वर्सा पारंपारीक रित्या गणपतीचें पूजन जालां। 7 दीस पुजा अर्चा दोनूय टायम आरती तश्योच जाल्या। त्याच प्रमाण जी विसर्जनाची विधी आसा ती उत्तर पुजा जाल्या नंतर गणपती भायर काडटले, पण गणपती पालखेन आमी व्हरचे ना। तर गणपती आमचो पुजारी जो आसा तो आपल्या हातान धरून व्हरतलो किंवा तकलेर धरून व्हरतलो। तशेंच ताका बरोबर सहाय्य जे आसा, जे गांवचे भुरगे आसा ते सहाय्य करतले। परंपरे प्रमाणे गणपती व्हरतले। तशेंच मार्शल तारीवाडा पर्यंत व्हरून येतले। ताज्या परंपरे प्रमाणे पुजारी गणपती सांगडाचेर घेवन वयतलो। ताज्या बरोबर फक्त काटकार, जल्मी, अध्यक्ष आणि जे वल्लवणारे आसा, तशेंच श्रीराम देवस्थानांची जे कमिटी मेंबर्स जे आसा, जे जबाबदारी घेता वर्साचे, तांच्या बरोबर सांगडां बांदपाक करपाक सहाय्य दिता देवस्थानां, ते अवघेच आसतले। आनी अशे तरेन 7 पूण विसर्जन जाताना गणपतीचे परंपरे प्रमाणे जातले काय तुमी तेजे डायरेक्ट विसर्जन करतले? गणपतीचे विसर्जन परंपरे प्रमाणेच जातले। 7 भोंवताडे मारून सांगडाचे फक्त सांगड हो बांदलो गेलो आसा गणपतीच्या म्हणजे देवळांतल्या श्रीमुर्ती खातीर। ती श्रीमुर्ती 7 भोंवताडे सांगडाचे जातकूच विसर्जन केल्ले वयतले।